Fuddari Chapter 19 B जिबिया हांगा खून आनी बेंजामिनाचेर झूज. एफ्रायमाचो लेवीत आनी ताची दवरलेली बायल. त्या दिसांनी जेन्ना इस्रायलांत राजा नासले, एक लेवीत आसलो. ताचें घर एफ्रायमाच्या दोंगरी प्रांतांत भितर आसलें. ताणें जुडाच्या बेथलेहेमांतली एकी ostorêch आपली नायकीन केली. राग तकलेक मारून ओस्तोरेन ताका सांडलो. जुडाच्या बेथलेहेमांत आपल्या बापायच्या घरा परत गेली आनी थंय ती थोडो काळ रावली, 4 म्हयने. तिचो पोती तिचे सदीक गेलो. तिका फुसलावन परत हाडूंक, एका आपल्या सेवकाक आनी 2 गाडवां घेवन तो ostorêच्या बापायच्या घरा लागीं पावलो तेन्ना बापायन ताका पळयलो आनी खुशालकायेन ताका येवकार दिलो. ताच्या सासूपायन ostorêच्या बापायन ताका थंय दवरलो. तो ताच्या सांगाता 3 दीस रावलो. ते जेवले, पियेले आनी थंय राती सारल्यो. 4थ्या दिसा फांत्यार ते उठले आनी लेवीत वचपाची तयारी करतालो तेन्ना चेडवाच्या बापायन जावयाक म्हणलें, गोठाय घेवंक कितेंय खावपाक घे, उपरांत तुज्यान वचूं येता. म्हणटच ते दोगूय बसले आनी जेवंक आनी पिवंक सुरू केलें. तेन्ना चेडवाच्या बापायन त्या तरण्या दादल्याक म्हणलें, आयज राती हांगासर रावंक आनी दादोशी जावंक कबूल जा. आनी वचूंक तो उठलो तेन्ना सासूपायन ताका रावंक परत नेट केलो आनी ताणें आनीक एक रात थंय सारली. 5व्या दिसा लेवीत वचपाक बेगीन उठलो, पूण चेडवाच्या बापायन ताका म्हणलें, पयलीं गोठाय घे. म्हणटच तो दीस दाऱ्यार पडोसर ते रावले आनी दोगांयनी सांगाता जेवण केलें. तो आपले नायकिनी आनी सेवका सांगाता वचूंक उठ्ठालो तेन्ना ताच्या सासूपायन त्या चेडवाच्या बापायन म्हणलें, पळय, दीस पडत आयलो, उपकार करून रात हांगासरूच सारात. पळय, दीस संपत आयलो, रात हांगासर सारात आनी खुशाल जायात. मागीर फाल्यां सकाळीं तुमच्यान तुमच्या घरा वचपाचे वाटेक लागूंक जाता. पूण ताणें रात थंय सारूंक नाकारलें. तो उठलो आनी आपले वाटेक लागलो. जेबूस हाचे नदरेक पावसर म्हणजे जेरुजलेम ताचे लागीं बसका घाल्लीं 2 गाडवां, ताची नायकीन आनी ताचो सेवक आसलीं. जिब्याच्या मनशांनी केलोलो खून. ते जेबूस पावलीं म्हणसर कालोक जायत येतालो. सेवकान आपल्या धोनयाक म्हणलें, चलया, आमी ह्या जेबुजितांच्या शारांत भितर सरुया आनी रात थंय सारुया. ताच्या धोनयान जबाब दिलो, ना, आमी परख्यांच्या इस्रायलीत न्हय, तांच्या शारांत वेचे न्हय. आमी जिबिया वचूया. उपरांत ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, चलया, जिबिया वो रामा हातूंतले खंयचे एक सुवातेर आमी पावूंक प्रतीन करुया आनी थंय रात सारुया. म्हणटच ते चलत रावले आनी आपले वाटेन वचत आसले. बेंजामिनाच्या जिबिया पावता वेळ पडलो. म्हणटच तीं जिबियाचे वाटेन गेलीं थंय रात सारूंक. शारांत भितर सरल्या उपरांत लेवीत शाराच्या चौक्यार बसलो, पूण तांकां रात सारूंक आपल्या घरा घेवंक कोणूच फुडें सरलो ना. शेकी कालोक जातच एक जाणटो मनीस शेतांतलो आपलो वावर करून परत आयलो. तो एफ्रायमाच्या दोंगरी प्रांतांतलो आसलो, पूण तो जिब्यांत रावतालो. थंय रावपी बेंजामिनाच्या कुलाचे आसले. प्रवास करून शाराचे चौकार आसलोल्याक ताणें पळयलें. तूं खंय वेताय? जाणट्यान विचारलें. आनी तूं खंय धांवन आयलाय? आमी आमचे वाटेर आसां. जुडाच्या बेथलेहेमांत थावन एफ्रायमाच्या दोंगरी प्रांतांत भितरल्या भागांत आमी वेतां. हांव थंयचो. हांव जुडाच्या बेथलेहेमांत गेल्लों आनी आतां हांव घरा वेतां. पूण कोणेंच म्हाका आपल्या घरांत आपोवंक ना. म्हज्या गाडवां खातीर म्हजे लागीं तोंड आनी खावड आसा. तशेंच म्हजे लागीं उंडो आनी सोरो आसा.
म्हाका ते बायलेक आनी तुज्या सांगाता वेता त्या मनशाक तुज्या सेवकाच्या सांगात्याक कांयच उणें ना. येवकार तुका जाणट्यान म्हणलें, तुका गरज तें मेळूं म्हूण हांव पळयतलों. तुज्यान ह्या चौकार रात सारूंक जायना. म्हणटूच ताणें ताका आपल्या घरा व्हेलो आनी गाडवांक खावड दिली. चलून आयलोलीं तांणी आपले पांय धुले आनी जेवले आनी पियेले. ती मोजेन वेळ सादतना थोडे शारांतले बदमास मनीस घरा भोंवतणी उबे जाले. दार बडयलें आनी त्या जाणट्याक घराच्या धोन्याक म्हणलें, तुज्या घरान भितर गेला त्या मनशाक भायर धाड. ताचे लागीं आमकां एकवट करून दी. घराचो धोनी तांचे सोशी भायर गेलो आनी म्हणलें, नाका भावानो, इतलें वायट जायनाकात. तो मनीस म्हज्या घरांत आसा म्हणटच असलीं वायट कर्तुबां ताचे सवें करिनाकात. पळय, म्हजी धूव हांगा आसा, ती आंकवार जावन तुमकां ती दिता. तुमकां जाय तें तिचें सवें करात, पूण हे मनशा सवें कांयच वायट करिनाकात. पूण ते मनीस ताचें आयकना जाले. म्हणटच लेवितान आपले नायकिनीक हाताक धरून तांचे शीं भायर हाडून दिली. तांणी तिचे लागीं कुडीचें धादोसपण भोगलें आनी आख्खी रात सकाळीं पर्यान तिका पिडापीड दिली आनी दीस उदेलो तेन्ना तांणी तिका वचोंक दिलें. दीस उदेतां चेडूं आयलें आनी तिचो पोती आसलो त्या धोनयाच्या घराच्या उंबऱ्यार पडलें आनी उजवाड जायसर थंय उरलें. सकाळीं तिचो पोती उठलो आनी दार उगडून आपली वाट धरचो आसलो तेन्ना ताणें ते बायलेक घरच्या दाराच्या उंबऱ्यार आपले हात घालून जमनीर पळयली. उठ, ताणें म्हणलें, आमी वचूंक जाय. कांय जबाब नासलो. ताणें तेन्ना ती उबारून आपल्या गाडवाचेर घातली आनी आपले वाटेक लागलो. आपल्या घरा पावना फुडें ताणें सुरी घेतली, आपले नायकिनीची कूड धरली आनी तिचे कुडीचे सांद्यान सांदो 12 कुडके केले आनी इस्रायलाच्या 12 कुलांक ती धाडून दिली. आपल्या पाठयलेल्या संदेशकारांक ताणें अशें सांगलें, इस्रायलितांक तुमी अशें म्हणचें, इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरलोली त्या दिसा थावन आयज पर्यान अशें केन्ना तरी घडलां? हाचेर लक्ष घालात, तुमचे मदें ताचेर विचार करात आनी उपरांत तुमचो निर्णय दियात. आनी तें पळयल्या उपरांत सगल्यांनी जाहीर केलें, इस्रायलकार इजिप्तांतले भायर सरलोले त्या दिसा थावन तें आयज पर्यान आमी असलें घडलेलें वा पळयलें ना. देवाचें व्हड उपकार.